सर सद्याक वातावरण पॉलिटिक्स म्हणल्यार अजूनही ते पहिले फाटल्या दिसांनी म्हटलेले पळय ते चाय पिया बिस्कुट खा समोसे खाया हाँ चाय पे चर्चा ये बाद में समोसे खाया चाय पिया आज खाना खाया आज खाना खाया सब ठीक है। नॉन वेज खाना खाया मच्छी भी नहीं दिया मुझे मालूम नहीं थोड़े लोगों ने वेज खाया थोड़े लोगों ने खाया वो ओके ऐसे खाना भी पण सध्या मुझे मालूम नहीं सुधीर ने क्या खाया क्यों अरे वो मालूम नहीं वेज है अंडा खाता है वो हाँ लेकिन वो अभी क्या खाना मालूम? आपके कोलेशन के ग्रुप का ही है ना क्योंकि उसने लेटर दिया है ना सर हाँ? उसने लेटर तो मेरे दिया पास कुछ लेटर नहीं भाई आपके पास नहीं सीएम के पास या तो आपके मुझे वो पास? नहीं बोला किसी ने नहीं बोला कि उसने लेटर दिया हाँ। नहीं मुझे आपका तो विरोध है ऐसा लगता है नहीं ना नहीं देखो बाद में टाइम आएगा उसको टाइम आएगा आने के बाद क्या होगा देखेंगे तो पण रवी नायकाचा विरोध कित्याक सुद्धा अरे बाबा तो एका सायडीच्यान तो तुमचा फ्रेंड फाटल्या असेंब्लीन पळयल्यार तुमी दोगूय एके कडेन बसून हांगा हातार हे पॉलिटिक्स हाँ. आता तो म्हाका उडोवपा व्हरलो व्हरलो काय ना हाँ. मागीर तेगे पॉलिटिक्स ते उडोवन बाबा पळयतालो हांव उडयतालो पळय म्हणून ते कडेन जालें उडोवपा ना जालें ना ते शक्य ना तेका आनी फुडले फावटी आनी शक्य ना कित्याक म्हणटा तूं हा? कित्याक म्हणटा ते आरजीक घुसले पडटा तेगेले कोण हां सो पण आरजीक भिलो तो सुदीन आर्थिक भिला तुमी कोणाक भिवंक ना ना बाय आमचे कितें आसा आमची कार्य आसा चालू लोकांक मेळपाचें सगळ्यांक कळ्ळें न्हू रवी नायकाचो आनी सुदिनाचो वाद कित्याक सदांच जाता असं कांयच ना पॉलिटिक्सान म्हणटा आमी पर्सनल ना उलयना पर्सन नो पॉलिटिक्सान हां तो ते घेवन आसा कितें घेवन आसा तो एमजी पार्टीचो शिव हां शिव ती इलेक्शन येयले म्हणटा भायर काडटा ना जाल्यार काडना मागीर खायना नाल्यार खंय आसता ती मागीर खायना मागीर घरा कडेन तेगेले खंय तरी दवरले आसता ती घरा कडेन दवरलेली आसता हय हे शिवाची ना पूण आयज समज तूं ताका सेंट्रल तो जसो सुदीन म्हणटा पळय सेंट्रल लिडर्सांनी आमकां आश्वासन दिलां आनी ताका लागून आमी अनकंडिशनल सपोर्ट दिला पूण हिंचे दोळे जावन आमदार ताका अपोज करता हे कशें बरोबर आहे की रे हो पण तुमी लोकशाही करता काय म्हणटा लोकशाही रे लोकशाही हे डेमोक्रेसी तुजें रायट आहा कोणी कितें कोणांनी कितें उलोवं कितें करूं निमाणे पार्टीचे जे आसा लिडर जे आसा ते ठरतले सर तुमकां आमी एकटो कोण ठरवता कोण न्हू सर तुमकां दिसता की जे तुमी डिसिजन घेतलेले फाटल्या दिसांनी काँग्रेसान बीजेपीनी रायट डिसिजन फ्रॉम युअर सायड ते आतां कितें सगळें जाता रे सगळें जाल्यार सर